गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकांचे मतदानाची मतमोजणी 10 तारखेक जाता आनी ह्या अनुशंगान सगळ्यांचें लक्ष लागलां एका म्हत्वाच्या पक्षा कडेन, तो काँग्रेस. आनी आज आमचे मदीं आसात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकर. गिरीश, तुका हांव आमच्या गोमंतक कार्यालयान येवकार दिता. एक फ्री एंड फेअर अशी चर्चा, कारण आतां इलेक्शन मतदान जालां, मतदान जातकीर लोकांनी मतदानूय केलां, म्हणजे लोकांची पयली ती भुमिका आसा ती जाल्या. आतां भुमिका सगळी केंद्रीत जालें लक्ष तुजे कडेन, कारण तूं फाटलीं कितलींशीं वर्सां पार्टी चलयता. अशे वेळार आमकां जाणून घेवपाक आवडटलें फ्री एंड हार्ट टू हार्ट चर्चा. मागीर तुजे कडल्यान खूब अशे फ्रँकली प्रश्नाक जापो येवच्यो आनी हांवें तुका कांय रोखठोक प्रश्न विचारचे अशी अपेक्षा आमच्या वाचकांची आसा. सो म्हाका तुवें प्रेस कॉन्फरन्साक कितें सांगलें किंवा तुमी बाकी कडेन कशी चर्चा करतात तें सोड, पूण तुका नक्की कितले जागे आहेत तशें दिसता? आम्ही हेचे पयलीं तुका सांगलेलें की ते एक्झॅक्टली मशीन आसा तें BJP कडेन आसा, आमचे कडेन ना म्हणून. पूण आमकां जो इलेक्शनाक विश्वास आसा तो लोकांचेर आसा. आनीक आमी हें इलेक्शन एंटायर कॉन्टेस्ट करता आसतना आनी तयारी करता आसतना आमी लोक हो केंद्रबिंदू दवरलेलो. आनी गोंयकार हेच्या सरावंडींग आमचे एंटायर इलेक्शन कॅम्पेन आनी इलेक्शन स्ट्रॅटेजी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो एंटायरली गोंयकारांक दोळ्या मुखार दवरून आशिल्ल्यो. आमचें इलेक्शन आशिल्लें तें गोंयकारांक जिखपाक. बाकी सगळे पक्ष इलेक्शन कॉन्टेस्ट करताले ते इलेक्शन जिखपाक. सो हो बेजिकली आमच्या पक्षाचो आनी दुसरे सगळ्या पार्टी आशिल्ल्यो तांचो फरक आशिल्लो की आमी गोंयकारांक जिखपाक सोदताले आनी ते सगळे इलेक्शन जिखपाक. ही तुका एक बरी संद मेळ्ळी काँग्रेस पक्षाक. कितें जालें, काँग्रेस पक्ष ते सदांचेच ती ओल्ड लोक, ओल्ड विचारसरणी, ओल्ड ते ताकाय लोक विटिल्ले पळय. तुमकां एक संदी मेळ्ळी, 17 वयल्यान तुमी एक जाले, एका जाग्याचेर पावले आनी तेन्ना तुमकां पूर्ण पुनर्रचना करपाची, विचारान बदल करपाची आनी वेंचणुके कडेन नव्या नदरेन पळोवपाची एक संद तुमकां मेळ्ळी. सो ताजो एक भाग जालो असो तूं मानता न्ही? म्हणजे तूं डेफिनेटली जे आमचे सगळे ज्यो एडवर्सिटीक जाल्यो आमच्यो, म्हणजे सगळे जे सिट्युएशन आमच्या अगेन्स्ट वचपा लागलें तेन्ना आमी भिली ना. आमी भिनासलें. हितूंतल्यान संदी कितें आसा ती पळयली. सो हितून संदी एक मेळ्ळी आमकां की गोंयकार म्हणटाले सगळे ते इतले सिजन सगळे चड व्हडले पॉलिटिशियन जाल्यात ते मॅनिप्युलेशन चड करतात आनी तांकां गोंयकारांचें कांय पडोवन गेलें ना, तांकां सायडीक दवरात. सो तातूंतल्यान आमकां एक निवळ जावन मेळ्ळें. तितून भितर थोडे पळय डुप्लिकेसी करताले, रवी नायका सारके भुरग्यांक थंय धाडप, आपूण हांगा रावप आनी ताजे नंतर तेंचे कडेन नॅगोशिएट करप. सो आमी ह्या फावटी फर्म डिसिजन घेतला आनी म्हाका सगळे पार्टीच्या आमच्या लिडरान थोड्यांनी ओपोज केलो तेन्ना, पूण ते बरोबर रावले. रवी नायका बाबतीन जी भुमिका घेतली की रवी नायकाचे चले गेले म्हणजे हो वचपाचो. सो तेन्ना ऑर्गनायजली ताजो विचार न करता तो पार्टीक ना असो धरून आमी रवी नायक जालो, रेजिनाल्ड जालो, तो तुमच्या भुमिकेचो परिणाम तुमच्या मतदाराचेरय जालो म्हणटात. कारण ना, ही पक्ष हो एक स्टँड घेता, उबो रावता आनी तो तुमी रेजिनाल्डा सारक्या मनशाकय लायलो. आमकां बेजिकली कितें जालें की गोंयकार अपेक्षा करताले की काँग्रेसीक बदल जावपाक जाय आनी तो बदल कशे तरेन जावपाक जाय गोंयकार आमकां सांगताले परत परत. सो आमी गोंयकारां कडेन लक्ष दिलें, गोंयकारांचें आयकपाक सुरू केलें आनी त्या प्रमाणे आमच्या पक्षा भितर बदल केलो आनी एक नवी काँग्रेस उबारपाचे आमी प्रयत्न केले. तितून आमी 70% नवे फेसीस दिता म्हणटाले ते आमी जवळ जवळ 80% दिले. आनीक आमचें जर लिस्ट पळयलें 37तलें 37 तितूंतले फक्त 6 कॅन्डिडेट अशे आशिल्ले जे एक्स MLAs आनी एक्स मिनिस्टर आशिल्ले. आमचे 31 कॅन्डिडेट्स 31 कॅन्डिडेट हे नवीन आशिल्ले, हे यंग आशिल्ले. एक सारकें आमकां त्या खातीर आमकां एक नवी प्रॉडक्ट सामको लोकांक दिवप. सो ह्या पार्श्वभुमीचेर कितले जागे येतात त्या हेजेर म्हाका अशें लोकां कडल्यान जो फिडबॅक मेळटा. गोंयांक जर 10 जाणां विचारले ते 10तले 8 ते 9 जाण म्हणटात की ह्या फावटी काँग्रेसीक संदी दिवपाक जाय आनी संदी दिवपा खातीर आमी बदल केलो, जो जाय तो बदल गोंयकारांक जाय ते आमी दिले. गिरीश, तूं म्हजे प्रश्न डायरेक्ट दिला. म्हाका जाय आंकडो कितलो तुका दिसता? सो गोंयकारांक जो बदल जाय तो दिलो आमी. गोंयकारांक जाय तशें मॅनिफेस्टो तयार केलो. गोंयकारांक सांगलें आमकां 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स नाका, कोल हब नाका, तें सगळें दिलें. गोंयकारांक सांगलें तूं डिफेक्टरांक भायर मार. तुमी सामकें म्हणूं येता हो लोकाभिमुख पक्ष, लोकाभिमुख जाहीरनामो. पूण हें इतले दिवन तुमी कितले जागे जिखतले? आमकां गोंयकारांचेर विश्वास आसा आनी गोंयकार ज्या तरेन आमकां आयज सांगतात त्या परेन आमकां दिसता की 23 ते 26
ह्या भितर काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचे आमचे सिट्स येतले. आमकां पूर्ण विश्वास गोंयकारांचेर आसा. गिरीश, तुवें ह्या वेळी इलेक्शन लढयलें ना. आतां पोस्ट इलेक्शन तुका तुजी भुमिका कशी दिसता? म्हाका हांव विचारपाक सोदता तें अशें की तूं पेल्यान रावला, तुवें एक कांय प्रमाणात कांय त्यागय केल्यात फाटल्या एका वर्सांत. सो अशे वेळार इलेक्शनान तुजी सरकार, तूं म्हणटा 26 आयले, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज सक्सेस. अशे वेळार इलेक्शना नंतर तूं स्वताक ह्या सगळ्या प्रक्रियेन खंय पळयता? म्हाज्या भुमिकेक एक क्लॅरिटी हांवें बरीच पयलीं दिल्ली. 2007 म्हणल्यार जाता की हांव पक्षाचो एक सेवक जावन काम करतलो, एक मिशनरी टायप काम करतलो. पक्ष दिता तें काम करतलो, पक्ष दिता ती भुमिका करतलो. म्हाजो पर्सनल एजेंडा कांयच आसना. नाही, पण हांव तुका पद म्हणना. हांव तुका म्हणटे अशें की जेन्ना अशे तरेचे कमिटमेंटान तूं उबो रावन पार्टीतून झेल्ले, तूं इतली टिका, आमी सुद्दां तुका इतलो सामको टिकेचे धारेर धरिल्लो, इतली टिका तुवें सोंसली, तुवें तुजो तोल केन्नाच वचपाक दिलो ना. तूं सगळ्यांक बरोबर घेवन, पक्षाक बरोबर घेवन गेलो. दीस इज अ बीग अचिवमेंट ना गिरीश, व्हेरी व्हेरी बीग अचिवमेंट. अशे वेळार तुमी आतां मॅनिफेस्टो हितून सांगलें लोकांक, तूं ठामपणान उबो रावलो कांय तुज्या भुमिका घेवन. अशे वेळार तुमी जेन्ना जिखून येतले तेन्ना हांव तुजे कडेन पळयतां एक पक्षाचो एक वॉचडॉग. तूं जाहीरनामा हाडला, हो जाहीरनामा इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार तुका हातान बडी घेवनूच बसचें पडटलें. सो ही बडी घेवन तूं बसतलो? डेफिनेटली, कारण लोकांक उतर हें आमी दिल्लें आसा. आनीक आयज मेरेन आमी कसल्याच उतराक फेल केल्ले ना. आनी लोकांनी आमचेर परत विश्वास दवरलो, हें गरजेचें. की आमी लास्ट टायम सत्य करपाक शकले ना, तितूंतल्यान लोकांचो विश्वास आमचेर गेलो. 10 आमदार आमचे फुटोन गेले, तितूंतल्यान तो एक तोडो येयलो. पूण गोंयकार आमचेर रागार जाले ना. गोंयकार आमचेर शीण काडटाले आनी आमकां सजेस्ट करताले. म्हणजे हाजो अर्थ कितें, गोंयकारांक दिसतालें की काँग्रेस हो आमचो पक्ष. आनी त्या खातीर गोंयकारांनी जो बदल सांगलो तो आमी हाडलो. आनी गोंयकारांक आमी सडन उतरां दिलीं. म्हणजे आमी जी मॅनिफेस्टोन आमी प्रॉमीस केलें की सटन गजाली आमी करची ना आनी सटन गजाली आमी करतले. ते करतले जाल्यार एक लक्षात येता, काँग्रेस सदां कितें जाता, पावराचेर आयले त्या परत तत्वां विसरता, जाहीरनामा विसरता, भुमिका विसरता. आनी वेंचणुकेक लोकांनी तांकां कित्याक जिखून दिलें तें विसरता. हें म्हत्वाचें. अशे वेळार एक असो एक लिडर लागता जो बडी बाबुनायकान म्हणिल्लें पळय कांय वर्सां पयलीं, आपूण चाबूक घेवन बसतलो. सो हांव तुका चाबूक म्हणटा पूण बडी म्हणटा. डेफिनेटली एज अ पार्टी प्रेजिडेंट आनी ज्या हेजेर कमिटमेंट ही म्हाजे कडल्यान वयताली लोकांक, त्या हितून म्हाजी जबाबदारी ही खूब आसतली. आनी तुमी सांगले त्या प्रमाणे की सरकार जातकर सगळे मागीर हवेन वयतात, सगळे एक वेगळ्याच रंगान आसतात. पूण जो मेरेन आमी मॅनिफेस्टोन आमी स्पेसिफिकली घालून घेतलां की सरकार जाले त्या बरोबर मॅनिफेस्टो इम्प्लिमेंटेशन कमिटी ही मुख्यमंत्री आनी गोंयचो राज्याचो चीफ सेक्रेटरी आनी बाकी सगळे ऑफिशियल्स तितून आसतले. सो म्हाजें काम हें आसतलें की आमी दिल्लीं उतरां लोकांक, आमी दिल्ल्यो प्रॉमिसीस ह्यो फुलफील जाता काय ना तें काम करून घेवपाचें म्हाजें आसतलें. आनी त्या भुमिके कडेन हांव खंयचीच तडजोड आसची ना. वेळार म्हाका जर झगडपा पडलें आमच्या सरकारा विरुद्ध, ती सरकारा कडेन झगडपाची ताकद आनी तयारी ही दवरलेली आसा. म्हणूनच आमी लोकांक प्रॉमीस दिल्लें आसा. लोकांनी तो विश्वासूय येयल्लो आसा आमचेर की हे फटींगपणां करपा ना. गिरीश, एक म्हत्वाचें तुमी उतर दिलो म्हणटे प्रत्येक घराक 6,000 रुपया. त्या प्रमाणे घराक जवळ जवळ म्हणजे 72,000 वर्साक खर्च येता. हें तुमी खंयच्यान हाडटले? हाजे खातीर एक निधी जाय, पयसो जाय, सरकारची येणावळ जाय. ती सरकारची येणावळ दिसती पडना, कारण लोक तुमचे कडेन आशेन पळयतले. हातूंत कितें आसा की फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट सरकारान खूब केला. आज जवळ जवळ 26,000 कोटीची लायबिलिटी आमच्या सरकारा कडेन आसा. म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार जवळ जवळ 2.25 लाखांचो रीण आसा जे सरकारान काडला. आनी आजुनूय सरकार जवळ जवळ 200 ते 300 क्रोड्स म्हयन्याक रीण काडटा. आनी तातूंतले चडशे 80% खर्च हो कॅपिटल एक्सपेंडिचराचेर जाता. कॅपिटल एक्सपेंडिचर जायना, तो डे टू डे हाचेर जाता. आनी फक्त 20% हो कॅपिटल एक्सपेंडिचर जाता, वीच इज व्हेरी बॅड सायन. म्हणजे फायनान्शियली तें पळोवपाक गेले जाल्यार ती सारकी न्ही. कारण तूं एसेट्स क्रिएट करता लोन काडून. लोन काडून जर एसेट्स आनी कॅपिटल फॉर्मेशन जाता जाल्यार ताजो फायदोच राज्याक मेळटा. पूण ही सगळी घडी बसोवपाक रेव्हेन्यू लिकेजीस कितें जातात
त्यो पयलीं पळोवपाक जाय एक. आनी दुसरो रेव्हेन्यू खंय जनरेट जावपाक शकता, म्हणजे एक म्हणजे तुवें रेव्हेन्यू लॉस आसा तो प्लग करपाक पडटलो, आनीक रेव्हेन्यू येणावळीचे एक सामके मुख्य स्रोत गोंयांत असतो मायनींग. सध्या फाटली 2 वर्सां आमी पळयतात ह्या सरकारान मायनिंगाची लूट चलयल्या. सध्या मायनींग बंदी असे म्हणटात, पूण मायनींग पूर्ण डंप उस्तोवपाचे नजरेन लुटालूट चालू आसा हें सामकें दिसता. ज्या पद्दतीन बार्जे भोंवतात, ट्रक चालू आसात, हें तुमी कशें आडयतले? कारण सरळ आरोप जाता काँग्रेसीचेर की काँग्रेस सुद्दां हँड इन ग्लोज वीथ तेच चुकार आनी भ्रश्ट मायनींग कंपन्यो. आमचो स्टँड हेजेर सारको क्लियर आसा आनी आमी मॅनिफेस्टोनी दिल्लें आसा की जें लिगल मायनींग आसा तें लिगल मायनींग आमी चालू दवरपाचें, आनी तातूंतल्यान रेव्हेन्यू लिकेज म्हणटाले हांव त्यो मायनिंगाक कॅझिनो बाकीचे सगळे. कारण हो पयसो तुमकां कोट्यांनी अशें म्हणटात की मायनींग जर 100 मायनींग जर लिजाचे जर समजा फाल्यां गव्हर्मेंटान ऑक्शन केलें 1 लाख कोटी राज्य सरकाराक वयता, तुमकां कर घेवचो पडटलो. म्हणजे दीस हॅज बीन टोल्ड बाय एक्सपर्ट्स. क्लाउड आल्वारिसा कडेन योजना आसा, तो म्हणटा 1 लाख कोटी आपल्या कडेन दियात, आपल्याक अध्यक्ष करात मायनींग कॉर्पोरेशन, आपूण तुका 1 लाख कोटी दिता. म्हणजे ताणें हें जाहीर रित्या सांगलां. ताणें जो पळय कन्सेप्ट स्टडी केला तो स्विडन आनी नॉर्वेचो, जो कन्सेप्ट असो आसा की मायनींग जो पयसो येता तो आंतरराष्ट्रीय बँकेन घालप. ताजे वयले फक्त जूर येता तितलोच गोंय, कारण गोंय येदेंच इतले आमी श्रीमंत मायनींग इंडस्ट्री पळयत जाल्यार, पूण तो पयसो 4 लोक खातात आनी कांय राजकारणी जांकां ते हाडां उडयतात. हांवें जे तुमकां सांगलां की रेव्हेन्यू लिकेज जाता तो प्लग करप पयलीं काम, आनी खंय सरकाराचो पयसो वयता तो सोदून काडप. तुवें एक हें सांगलें, अश्यो कितल्योश्योच एव्हेन्यूज आसात ज्यो आमच्या ह्या मुख्यमंत्र्यान अफाट पयसोची किमया पुनोवपा खातीर आमचो सरकार आनी गोंयकारांक सॅक्रिफायस केले. सो गोंयकारांक गरीब केले, आनी प्रमोद सावंतान तेगेले सगळे कॅबिनेट मंत्रिमंडळ श्रीमंत जाले. गोंयकार रिणांत पडले, पूण प्रमोद सावंत प्रॉपर्टी घेत गेलो, श्रीमंत जायत गेलो सगळे मिनिस्टर. सो हें कित्याक जाता, जेणी कॉम्प्रमायज केल्लो आसा, म्हणजे सरकाराचे रेव्हेन्यू कॉम्प्रमायज केल्लो आसा. तुमी मायनींग कॉर्पोरेशन तुमी चलयतले फुडें? ह्यो ज्यो मायनिंगाच्यो जितल्यो पॉलिसीज आसतल्यो, म्हाजे कोतान जर तुमी सांगले त्या कोतान जे स्टेक होल्डर जावं एक्सपर्ट्स हितूंतले आसा तांकां घेवन बसोन त्यो मायनिंगाचो मुखाल्लो फ्युचर कितें आसचो. सो तुमी हें उतर दितात की मायनिंगांतले फक्त मायनोनर न्ही, जाल्यार मायनिंगाचे एक्सपर्ट, मायनिंगाचेर अभ्यासक जे पळय कोण आसात, आनी मायनिंगे संदर्भात ज्यांनी फाटले 20 वर्सांत वेगवेगळे नजरेन अर्थकारण, पर्यावरण, प्रदूषण ह्या नजरेन अभ्यास केला, तांकां विश्वासान घेतले. डेफिनेटली. आनी गरज पडली जाल्यार राजू नायक ह्या हेजेर अभ्यास खूब आसा, त्या राजू नायकाची सुद्दां मदत घेवपाक आमचो सरकार फाटीं रावचो ना. आनी तुमचे कडेन मागता तुजे कडेन बी ज्यो एक्सपर्टीज आसात त्यो डेफिनेटली आमच्या सरकाराक. हांव तोच म्हजो प्रश्न तसोच की राज्य सरकाराक इतली मोठी येणावळ दिवपी हो उद्योग जर व्यवस्थीत सस्टेनेबल पांयाचेर उबो केलो जाल्यार राज्य सरकारांनी कांय दुसरी येणावळीचो विचार करपाची गरज ना. 100% तूं सांगता तें. सो तो रेव्हेन्यू खूब आसा करतलो जाल्यार, आनी रेव्हेन्यू हो लोकांक त्रास करनासतना सुद्दां करपाक जाता, पूण थंय फक्त तुजें ध्येय धोरण सारकें आसपाक जाय, तुजो उद्देश सारको आसपाक जाय. आनी 16B हें TCPचे पळय जें आसा, गोंयची जमीन हो राजकारण्यांचो पयशे करपाचें मुख्य साधन जालां. जमनी घेवप, ते रुपांतरीत करप, त्यो विकप, आनी विकप कोणाक भायल्यांक. सो तुमी ताबडतोब एक अध्यादेश काडटलो म्हणल्यार TCPचे. आमचो सरकार जाले त्या बरोबर पयलीं आमची डिसिजन जातली ती 16Bचेर, कारण लोकांक आमी उतर दिल्लें आसा मॅनिफेस्टोन. आनी ज्या तरेन 16Bचो नंतर उपयोग केलो ह्या आमच्या बाबू कवळेकरान अफाट जमनी कन्वर्ट करप, कारण गोंयकारांचें सगळें जें लक्ष आसा, गोंयकाराक आपूण दिसता की आपूण गोंयकार हरता खंय तरी, तो फक्त आमची जमनी एक म्हणजे भायले लोक विकते घेतात आनी भायल्या लोकां कडेन वयतात, आनी आमची जमनी शेतां कन्वर्ट जावपाक लागल्या, डोंगर कन्वर्ट जावपाक लागल्या. सो हें खंय तरी थांबोवपाक जाय. ह्या भुमिकेचेर आमी खंयचेच कॉम्प्रमायज करचें ना. ती गोंयकारांची जमीन ही गोंयकारां कडेन उरपाक जाय. आनी जो मालकी हक्काचो इशू आसा, हे 2 तरेचे इशू आसात की गोंयकारांची जमीन ही गोंयकारां कडेन उरची, आनी जो मालकी हक फॉर एग्जाम्पल शेळ मेळावली सारके इशू, तो फक्त सिंपल ऑर्डिनरी इशू तो, पूण तो असो एक इशू आसा जो गोंयभर खास करून बहुजन समाज हो आपल्या अधिकाराच्या वंचीत आसा. सो तांकां हो अधिकार दिवपाचो हो प्रो बहुजन सरकाराचो सरकार आसतलो. आमी उलयतात गिरीश चोडणकर हांचे कडेन
गिरीश चोडणकर हांवें पयलींच मागिल्लें की आमकां एक फ्रँक डिस्कशन जाय आनी गिरीश तशीच जापो आमकां दिता. आमी तांकां विचारिल्लें मायनिंगा संदर्भांत TCPच्या कायद्या संदर्भांत एक म्हत्वाचो प्रश्न आमी तांकां विचारपाचे आसात आनी तो प्रश्न आसा, जर तुमच्या सरकाराक सामकें काटार भोवमत मेळ्ळें आनी तुमकां जर भायल्या पक्षांची अपक्षांची जर मदत घेवची पडली जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली. पूण हो प्रश्न विचारचे पयलीं हांव घेता एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. आमचे बरोबर आसात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर. गिरीशान आपल्या तत्वा कडेन भुमिके कडेन तडजोड करप ना अशें आमकां जाहीरपणान सांगलां. पूण प्रश्न आसा तो असो की काँग्रेसीक स्पश्ट भोवमत जर मेळ्ळें जाल्यार तडजोड जावपाची ना. पूण जर मेळ्ळें ना, तांकां काठार भोवमत मेळ्ळें, तांकां 16, 17, 18 ह्या संख्येच्या नदरेन जर ते घुटमळत उरले जाल्यार कितें जातलें. गिरीश बाब, तुमकां हांव प्रश्न तोच परत करता की कशें आसा. तुमी म्हणलां 26 जागे, BJP म्हणटा 22-26 जागे मेळटले. पूण एज ए पत्रकार, एज ए राजकीय ह्या परिस्थितीचो आढावा घेवपी एक तटस्थ ऑब्झर्वर म्हणून येता, म्हजे नदरेन तुमकां 16 ते 18 जागा मेळूं शकतात. अशे वेळार तुमकां दुसऱ्या पक्षाची मदत घेवची पडटली, अपक्षाची घेवची पडटली. घडये अपक्षाक मदत घेवपाक तुमकां राज्यपाल मनाय करूं शकता. अशे वेळार तुमकां एक स्थिर सरकार दिवपा खातीर तुमचेर बंधन येतलें खंयचे तरी एका ल्हान पक्षाचें, जाचे कडेन तुमी युती करूं ना, तांची मदत घेवपाची. अशे वेळार तुमी तुमच्या तत्वा कडेन किंवा तुमचो जाहीरनामो तुमी म्हणटात ताचे कडेन तडजोड करची पडटली. म्हजो प्रश्न आसता तो. आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमकां पूर्ण भोवमतान काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचो सरकार सत्तेर येतलो. पूण आमकां सत्तेची जे एरोगन्स आनी मस्ती ही पयले दिसा साकून आसपाक जायना ह्या भुमिके कडेन हांव आसा. आनी त्या खातीर हो सरकार, हो गोंयचो सरकार, गोंयच्या लोकांचो सरकार, गोंयकारांचो सरकार, हो लोकांक मॅसेज वचपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी, जरी आमचे कडेन 21+ आमदार आसतले तरी आसतना आमी BJP सोडून सगळे पक्षांक घेवन हो सरकार चलोवपाक सोदतात. म्हणजे आमी एक लोकांक मॅसेज दिवपाक सोदता, कारण जे आमदार इलेक्ट जाल्ले आसतले, आमचे आसतले, बाकीचे आसतले, ते लोकांनी वोट केल्ले आसा. कारण लोकांनी कोणा वोट केला? BJP नाका म्हणून वोट केला. तेन्ना ही जी सरकार आसतलो, तो सरकार हो गोंयकारांचो आसतलो. आनी गोंयकारांचो सरकार आसतलो जाल्यार गोंयकारांनी ज्या आमदाराक BJP विरुद्ध वोट केला तो ह्या सरकारांक आसता. हो, हे तूं एक म्हत्वाचें विधान. सो हाजो अर्थ असो की तुमकां 21 जागे मेळ्ळे जाल्यार सुद्दां तुमी हे जे पळय विरोधी पक्ष म्हणून आज आसात तांकां लागीं वतले. ते सगळ्यांक घेवनूच सरकार जेन्ना आसतलो तेन्नाच हो लोकांचो. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 21 क्रॉस करतले. पूण तरी आसतना आमकां घमेंड जावपाक जायना. आमी जमनीर उरपाक जाय आनी गोंयकाराचो सरकार हे गोंयकारांक दिसपाक जाय. गोंयकारांनी भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या दुश्ट सरकारा विरुद्ध वोट केल्लें आसा. तेन्ना ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा काँग्रेसी बरोबर. आमी व्हडले भाव आनी सगळे बाकीचे आसतले ते धाकले भाव आसून सुद्दां आमी ती भुमिका हें करतले की आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो. तुमी तुमच्या सरकारान महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष आसतले. सगळे पक्ष, ज्या पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरुद्धान वचोन प्रचार केला आनी लोकांनी भारतीय जनता पक्षाक उडोवपा खातीर वोटींग केला, त्या सगळ्यांनी एक जावन हो सरकार. तुमी अशी चर्चा सुरू केल्या तांचे कडेन महाराष्ट्र गोमंतक किंवा? आयजूच सांगलां की BJPचे लिडर्स थोडे ऑफिसरांक, थोडे पुलिसांक यूज करून आमचे सगळे ऑपोजिशन लिडरांचे फोन टेप करता. आमी सांगलां तुमकां आमगे फोन टेप करपाक कांय गरज ना. आमी कोणा कडेन उलयता आमीच सांगता म्हणून तुमकां. आयज पत्रकार परिशदेक आमी सांगलां, आमी जे BJP सोडून जितले कॉन्टेस्ट करतात त्या सगळ्यां कडेन आमी कॉन्टॅक्ट करतात, सगळे पक्षां कडेन आमी उलयतात, कारण आमकां गोंयकाराचो सरकार दिवपाचो आसा. BJPक जाय ती दादागिरी कशी करूनी ते हो गोंयकारांचो सरकार जावचे परस ते कशें हाडोवपाक शकना. ढवळीकार जनता पक्षाचे लिडर्स जे थंय तळमळटाक सत्ते खातीर तांकां कळना सत्ता येना, ते लिडर्स सुद्दां आयज काँग्रेस पक्षाच्या लिडरां कडेन उलोवपाक लागलेले आसा. हो अशें म्हणटात. हे डायरेक्ट आमी BJPक सांगपाक सोदतात. तुमी तुमचे अशें कोण तूं नांव सांगूं शकता? नांव सांगता. BJP खबर आसा, कारण आमचे कोणा कडेन उलयतात ते ताका फोन टॅपिंगाचेर कळटा घरान कितें चल्लां आमच्या सगळ्यांच्या. ते सगळे आयज BJPचे लिडर बसून आयकतात आनी पळयतात.
तुमकां जाय तें आयकायाक, तुमकां जाय तें पळयाक. आमी ओपनली सांगता, आमी सगळ्यां कडेन उलयतात. सुधीन ढवळीकरान 2 दीस पयलीं देवेंद्र फडणवीस हांचे कडेन चर्चा केल्या अशे तरेच्यो बातम्यो आयल्यात. आनी ढवळीकराचो हालींचो जो सूर पळयत जाल्यार BJP वायट न्हय अशे तरेचें ताचें एक मतपरिवर्तन जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा. मतपरिवर्तन कितें आनी कशें तें गेल्या 5 वर्सांकूच न्ही, ताजे पयलीं जर इतिहासान गेले BJPच्या, जे लोकांनी BJP वचोन BJP सत्ता स्थापन करपाक मदत केल्याक त्या लोकांक BJPन काबार केल्याक हो इतिहास आसा. तो इतिहास हांवूय बदलपाक शकना, तुयी बदलपाक शकना आनी BJP बदलपाक शकना. मगो पक्षाक एक पावटी न्ही तर तेणी 2-2, 3-3 पावटी काबार केल्याक. ज्या पक्षांनी गोवा फॉरवर्ड आनीक मगो पक्ष आनीक रोहन खंवटे हे एक जावन ताका सपोर्ट केलो. प्रसाद गांवकर आशिल्लो, चर्चिल आलेमांव आशिल्लो, बाकीचे आशिल्ले. त्या लोकांची परिस्थिती आनी त्या पक्षांची परिस्थिती कितें करून उडयली BJPन 2.5 वर्सां भितर तेणी सगळ्यांक तांकां दाखयल्लें आसा. तेजे नंतर ज्या पक्षांक फोडून तेणी व्हेले, मगोचे 2 आमदार फोडून व्हेले, त्या दोनूय आमदाराची परिस्थिती कितें केली लोकां मुखार आसा. इजदोर त्या 10 जाणां भितर आशिल्लो, तेजी परिस्थिती कितें केली ती लोकांक खबर आसा. सोपटे आनी सुभाष गेल्ले मंत्री जावपाक, तांकां पयशे अफाट प्रॉमीस केल्ले, तांकां पयशे कितले दिले कितले दिवना, तांकां मंत्रीपद दिलें कितें ना लोकांक फुड्यान खबर आसा. सो ज्या पक्षान BJPक वचोन मदत केल्या आनी तेंचेर हेणी कशें करून तांकां काबार करपाचे BJPन प्रयत्न केले आनी काबार केले, हो इतिहास आसा. तो सो ते तूं अशें म्हणटा की हो तांकां धडो अजून ते शिकिल्ल्यात लक्षात आयलें तुका की हो तांकां धडो खबर आसा, सो ते BJP कडेन वचचे नात अशें तुका म्हणपाचें आसा. सुधीन ढवळीकर हो सिजन पॉलिटिशियन आनी हो खूब बुदवंत पॉलिटिशियन. तेणें खूब वर्सां सत्तेन रावन तेणें हें सुद्दां पळयल्लें आसा, खंयचोय सत्ता येता त्या सत्ते बरोबर तो रावल्लो आसा, हेंय पळयल्लें. पूण भारतीय जनता पक्षाक जाका लोक हरयतले तांकां परत हाडून सत्तेचेर बसोन आपले पांयांचेर कुराळ मारून घेवपाची म्हाका दिसना तो येदी व्हडलो रिस्क घेतलो. बरें, तांणी जर तुमकां तांची मदत जाय पडली, तांणी कांय कंडिशनां घाली जाल्यार तुमी कसो विचार करतले? म्हाज्या कोतान तडजोड ही जर आमकां लोकांचो गोंयकारांचो सरकार दिवपाक जाय आनी तशी जर परिस्थिती कितें येता जाल्यार डेफिनेटली डिस्कशन डायलॉग हे चालू उरपाक जाय आनी तातूंतल्यान कितें बरें जावपाक शकता आनीक कशें करून एक वेगळो प्रोग्राम करून गोंयकारांचो जो हावीस आसा तो पूर्ण जावपाक शकता, तेजेर आमचें लक्ष आसतलें. एक म्हत्वाचो प्रश्न सदांच चर्चेक येता तो प्रताप सिंग राणे हांचे बद्दल. तांकां जे पळय कितें तय्यात आजीवन कॅबिनेट स्टेटस दिला, ताजे बद्दल पक्षाची भुमिका कितें? तो दिला काय ताका प्रॉमिस केला? कॅबिनेटान डिसिजन घेतला. आतां राणे कडेन हांवूय त्या संदर्भान उलयलां. ताणें म्हणलें आपल्याक खबर ना तेजो पोस्ट कितें तें, आपल्या कडेन ऑफिशियली येतकीर मागीर आपूण जाप दिता. पूण ताजे नंतर एक म्हयनो तो ताजेर कांय उलोवना. आतां जेन्ना हो इशू येतलो तेन्ना तुमी प्रताप सिंग राणे संदर्भांतली भुमिका तुमकां घेवची पडटली. हे भारतीय जनता पक्षा कडेन खूब जुमला आसतात. तांकां दिसता सगळे भुरगे आनी भुरग्यांक चॉकलेटी दिली म्हणटकूच भुरगे फसवता म्हणून. तांकां प्रताप सिंग राणे असो भुरगो दिसलो आसतलो की ताका ते कॅबिनेट स्टेटसाचेर तो घालतलो म्हणून. भारतीय जनता पक्षान जर ताका आदर दिवपाक सोदता आनी ते जर ते सिन्सियर आशिल्ले जाल्यार सगळ्यांत पयलीं तेणी आदर हो LK अडवाणी जो ह्या पक्षाचो सर्वासर्वा आसा, जेणे हो पक्ष बांदपाक खूब झटला. आज तो खंय आसा पयलीं ताका सोदून काडपाचो. आतां तो खंय आसा तो म्हाकाय खबर ना, म्हाका खबर ना नरेंद्र मोदीक आनी अमित शाक आसा जाल्यार. सो तेजी जाणीव तेणी पयलीं करपाची. मागीर थंय तेंचो मुरली मनोहर जोशी म्हणून आनेकलो आशिल्लो, तेजी तो खंय आसा तोय खबर ना. सो भारतीय जनता पक्ष जर सिन्सियरली प्रताप सिंग राणेक तो मान दिवपाक सोदता जाल्यार तेणी पयलीं म्हणजे त्यांच्या स्वता पक्षाचे जे वरिश्ठ आसात, जेणी ह्या भुरग्यांक हात धरून वयर काडला आनी सत्तेर बसयल्यात, तांकां पयलीं मान दिवनी. बरें, तातूंत भितर हो एक तात्वीक विशय जालो तुवें सांगलो तो. पूण हातूंत भितर कॉन्स्टिट्युशनलाच्या विरोधांत काय आहा? फॉर एक्झाम्पल आतां खंयचेंय सरकार जालें ते 12 मंत्री आसतले, हो 13वो मंत्री जालो. अल्ट्रा व्हायरस ऑफ कॉन्स्टिट्युशन, त्या बाबतींत जर तुमकां भुमिका घेवची पडली? मी ते ऑलरेडी सांगलेलें आसा की जे प्रॉमीस केले चॉकलेटी म्हणून मिश्ट्यो आनी ते जुमला म्हणून तो शब्द वापरलेलो आहे.
जुमला म्हणजे अमित शाह इलेक्शनाक प्रॉमिस करता ते म्हणटा जुमला. हे अमित शहान एडमीट केला त्या 15 लाखां बाबतीन, मायनिंगा बाबतीन खूब गजालींनी. म्हणून तो शब्द हांवें जुमला म्हणजे तो तांचो एक जुमला आशिल्लो की प्रताप सिंग राणेक इलेक्शन न कॉन्टेस्ट करपाचें जावं तेंचे दबाव हाडपाचे अशी वेगळी वेगळी. ते जर आशिल्लें जाल्यार ते हांव म्हणटा म्हगे प्रश्न LK अडवाणीक जॉयन करपाचो इतलोच की हो ताका कित्याक दिलो ना अजून. जर तें प्रोविजन आशिल्लें कॉन्स्टिट्युशनान आनी तो तांकां जर ताका सन्मान दिवपाचो जाणटेल्यांक जर दिसतालो जाल्यार स्वता पक्षाचे सोडून दुसऱ्या पक्षा कडेन कितें. बरें, तुमी ह्या इलेक्शनाक घोव बायलांक तिकेटी दिल्यो. पंचायत इलेक्शन आतां ड्यू आसात, थंय तुमची भुमिका कितें आसतली? आमी जो मेरेन एक फॅमिली राज्याचो इश्यू आशिल्लो जो BJPन रेज केल्लो आमच्या 2012च्या हेका, तो म्हणजे तेंची जी दुपट्टी भुमिका एक्सपोज जाल्ली आसा. आमी एक ठरयलां की जंय कोणी डिजर्वींग आसा आनी दिसता थंय ताका लोकांचो डिमांड आसा जाल्यार तो आमी दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून देलियाक लोबोक तिकेट दिल्या. ही फक्त मायकल लोबोची बायल अशी म्हणून न्ही. सो त्या हाचेर बाकी कडेन आमी खंयच कॉम्प्रोमायज कर. पूण पंचायत इलेक्शन हे सर्रास जाता. पंचायत इलेक्शन हे काँग्रेस पक्षाच्या सिम्बॉलाचेर जावचें ना, कारण ते इलेक्शन आसा तें लोकल बॉडीची दवरला. तुमी पक्ष जावन पार्टिसिपेट जायना. तितून पार्टिसिपेट जावपाची अजून प्रोविजन ना म्युन्सिपालिटी आनी पंचायतीचेर. गिरीश, म्हाका म्हजो निमाणो तुका प्रश्न, तुमचें सरकार जर आयलें जाल्यार तूं राज्यसभा उमेदवारी मेळची म्हूण प्रयत्न करतलो? हांवें म्हाजी भुमिकेची ऑलरेडी तुमकां स्पश्ट केल्लें आसा की हांव मिशनरी टायप काम करता, की हांव ह्या काँग्रेस पक्षाचो सेवक म्हणून काम करता. की 2007 नंतर हांवें म्हाजे बद्दल हांवें केन्नाच विचार केलो ना, जावं पक्षा कडेनय मागलें ना. ना तर हांवें पक्षाचें अध्यक्षपद मागलें, ना तर हांवें पणजी मतदारसंघाक तिकेट दिवून मागली, ना तर नॉर्थ गोवा. जेन्ना पक्षाक गरज पडली, पक्षान म्हाका पयलीं दिल्ली आपोवन व्हेलो. दिल्ली हांवें 7 वर्सां काम केली. तेजे नंतर पक्षान सांगलें म्हाका गोंयांक इलेक्शना पयलीं वच 2017च्या, आनी थंय मातशी पक्षाक मातसो उबो करपाचो परत प्रयत्न कर. तितूंतलें हांवें एग्रेसिव्ह एजिटेशन प्रोटेस्ट करून तेजे नंतर पदयात्रा केली, तुमकां याद आसतली 2017च्या इलेक्शनाक. आनीक त्या भुमिकेतून काम केलें. तेजे नंतर पक्षान म्हाका सांगलो तूं अध्यक्षचे अपॉयंटमेंट, अध्यक्षपद केलें. पणजे जेन्ना बाय इलेक्शनाक हांगा कॅन्डिडेट मेळना जालो, पक्षान सांगलां म्हाजी कांय तयारी आनी हें नासतना लढ म्हणून. म्हाजी स्वताची तयारी नाशिल्ली, पूण हांवें पक्षा खातीर हांवें इलेक्शन लढलो. तेजे नंतर लोकसभेकूय राज्यसभा उमेदवार तूं स्वता मागचो ना, पूण दिलो जाल्यार घेतलो? म्हाका कसलेच अपेक्षाच ना पक्षा कडल्यान. हांव पक्षाक फक्त दिवपा आयला, पक्षा कडल्यान कांय घेवपा आयला. धन्यवाद गिरीश बाब. एक म्हत्वाची चर्चा आमी गिरीश बाबा कडेन केली इतल्या खातीर, कारण आतां रिजल्ट येता. रिजल्ट आयले त्या बरोबर जर काँग्रेसीक सरकार स्थापन करपाची संदी प्राप्त जाली जाल्यार ह्या पक्षाची भुमिका कितें आसतली? म्हत्वाची गजाल एकच, इलेक्शना पयलीं प्रत्येक जाण वेगवेगळी घोशणा करता, जाहीरनाम्यान भितर सामके चंद्र आनी सूर्य हाडून दिवपाची आश्वासनां आसतात, पूण प्रत्यक्षात जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन करपाचो प्रश्न येता तेन्ना सगळे पक्ष हालतात, कॉम्प्रोमायज करतात आनी तेन्ना मागीर गोंडस जापो दितात. ना आमकां हाजी मदत घेवची पडली, ताजी मदत घेवची पडली, आमकां वास्तव रितीन कॉम्प्रोमायज करचें पडलें. पूण गिरीशान आमकां जे पळय कितें उतरां दिल्यात आमी ताचेर विश्वासून दवरया. घोडा मैदान सामकें सामकें लागीं पावलां. अशे वेळार गिरीशाची कस लागपाची आसा आनी गिरीश खरेंच चाबूक काय बडी घेवन बसतलो हें आमकां सगळ्यांकच दिसतलें आनी आमी गिरीशा कडेन बारीक लक्ष दवरत आसतले. गिरीश बाब, तूं हांगा आयलो, आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो. धन्यवाद.